मिसाचे भेटीक सुरवात करताना सगळे आम्ही उभी राहून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करूया. गायनाचो अंक A32 पेज 17. Sorvesfora mukaria takadin vasuya dogir horo amche taro takavakanuya Sorvesfora mukaria takadin Sorvesfora mukaria takadin vasuya dogir horo amche taro takavakanuya Sorvesfora mukaria takadin vasuya dogir horo amche taro takavakanuya sorot poryatachi mukar amso eklos yudo ami sogli tachi korsa Sorvesfora mukaria takadin vasuya dogir horo amche taro takavakanuya Sorvesfora mukaria takadin vasuya dogir horo amche taro takavakanuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमच्या
तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या बाबांबळीनो आख्या संवसारार विस्तारलोली पवित्र सभा भोव पवित्रित्वेचो दोबाजो मनयता. आनी आमचे फिरगोजेन आमी बायग्योंत आंतोन आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब कोत्ता. मीस भोव पवित्रित्वेचें पूण आमचे प्रवचन आनी बायल्यो रिती बायग्योंत आंतोनीच्या मनाक कुशाल जावया ओ बागयोंत हांगा पावलो देखून. आनी केन्ना केन्नाय म्हाका म्हणूंक येता सिओलेचो बागयोंत आंतून, कित्याक ताका पादवाचो म्हणटात, लिशबोवाचो म्हणटात, आनी हांव म्हणटलो सिओलेचो बागयोंत आंतून, केरीत बागयोंत आंतून तो. आनी ते पासत इतलो लोक हांगा येता, आख्या गोंयचे बायलो हांगा येता ताका मान दिवंक. ताणें आपल्या आसण्या उदेशी हांगासर आमकां सगल्यांक बापाच्या बरेपणान बोल्ल्यान. हाका लागून देवाक दिनवासुया येदो व्हडलो श्रेश्ठ भोग आमकां दिलो आनी आमचो आस्कारी केलो देखून. आनी देखूनच आमच्यो जायत्यो विणवण्यो आमी घेवन आयल्यो. आख्या त्रेसेनांक हांव सगले प्रोश्ट हांगा घालतालो. आज ते तुमी मनान दवरचे. सगले भाशेची दुयेंस आसात ती मनशां तांची वस्तू शेणल्यात. जीं कोण आपल्या जिवितान बरें मागतात तेंक सगल्यांक आनीक तांकां देवान राखची म्हूण बायगोंत आंतोनीचे विनंतीन आमी मागुया. आनी हे दिनवासनेचें बलिदान पोरबेचें देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आमी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं.
ईश्वरा देवा सोर्गीच्या राया सर्वोन्मेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वगळता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी Somia Jesu Christa Babaच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटा आमची कागूद तू बापाच्या उजव्या कोसळा आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी कित्या पवित्रात्म्या सगळी देव बापाचे मोहिमेचे जेजू Christa एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थुया हे मिसाचें ते सावन देवाक आर्गां दिवन भेटयता क्लाइव आनी सिडेल डिसोजा तांचे पासत मागुया. हांवूय तुमचे सगल्यांचे पासत मागतां आनी तुमी जीं ते सावन घेवन आयल्यान ती म्हज्या मनांत हाडून बायगेवंत हातून फुड्यान दवरता. ताणें ती देवाशी घालूंक आनी तुमकां सगलीं आशिर्वचनां फाव करूं. आमचे मदें आमची एमएलए आहा डिलायला ए कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तिचो गोरकार मायकल लोबो जो कालांगूटचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एमएलए. आमी तांकां येवकार दिता कित्याक दोगांय बराबर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितेंय तरी काम करूंक जाय ती आमकां जाय तो आदार दितात. तांचेर करीत भाशेन तांचे फामिलीचेर तांचे पुताचेर दुवेचेर आनी तांच्या वावराचेर करीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. देवा आमच्या बापा, तुज्या उकोंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक सोबदाक आनी पवित्र कोरणाऱ्या आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित गूट मनशाक उगडापो केलोय. कोरो बाबाड तुवें आमकां उच्चारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी पवित्रित्वेचे शोकतेन तुजें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक
एका त्रिएक देवाक कालतेपुणी आमी पोरणी पाठ कोत्ता आनी सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाकणटा. आमच्या स्वामिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजणो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचला. सुरवातेक तावन प्रितूम रोचून येवचे आदीं काळा युगा तावन हांव तीर आसली. सोमदीर आजून नासलो. घोशघोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासलेल्यो, पूण हांव जल्मोली. पर्वत बसोवचे आदीं दोंगर घोडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या धुळाचे पयले दाटू घातचे आदीं हांव जल्मल्ली. ताणें अंतराळ तिरायलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिराक आंटो घालो आनी वयली कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रितुमेचे बुन्याद घाली, तेन्ना एक हुशार वस्तादा पोरी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपट्टी ताका संतोषभरीत करताली. सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलेल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुता दुवा मोदें आसूं हांव मुरगोडटाली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावन जातलो. Sorvis por आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. सगळीं म्हणूया. Sorvis por आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचे, कितले व्हड तें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम हांव पळोवन जाल्यार, तुवें थंय लायिल्ल्या चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास कोच्याक, आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्या. सर्वेस पर आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचे,
तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परोस मातसो सकला दवरलाय मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय तुज्या हाताच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय आसा तितले तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय सर्वेस्वराच्या देवा शेकांचे प्रितुमेचे इतले व्हड तें नांव तुजें मेंढरां गोरवां रानांतली सावसां पर्यंत येणे तेणे उपतोली वाऱ्या वेली सुकणी आनी उदकान फिरतोली दर्यांतली मासली सगळेच ताचे आदीन केला सर्वेस्वराच्या देवा शेकाचे प्रितुमेचे इतले व्हड तें नांव तुजें बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनू भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडला देखून आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्त उदेशी देवा आनी आमचे मोदे शांती जाल्या जेजूकूच लागून आमी आसा त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण वरवासो दवरून आमी मुरगोडटा तितलेंच न्हय दुमाळ्या मोदेय आमी मुरगोडटा कित्याक दुमाळ्या थावन सोंसणिकाय उपजोता सोंसणिकाय वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळखून मेळ्ळा बरवासो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देवाचे उतर हे शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगत्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जावचें ना. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पद्दतीचें उलयचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भोव पवित्रित्वेची दोबाजीक परब आमी मनयतना बायग्योंत आंतोनीचें जिवीत तातूंत घालता. भोव पवित्रित्वेची आत्मिकताय घेवन बायग्योंत आंतोन ओरचोऱ्यां आदारपी ओ विशय आयच्या दिसाचो. बायग्योंत आंतोनीन त्रित्वेचें जिवीत आपणायलें. आनी कशें? पयले सुवातेर तो ज्ञानी मागणें करपी. ज्ञानी म्हणजे कॉन्टेम्प्लेटीव प्रेयर. आमी मागणें करता वोकल प्रेयर, कॉन्टेम्प्लेटेड मेडिटेशनूच न्हय, ताच्यावन आनीक भितर प्रेयर ऑफ कॉन्टेम्प्लेशन ते अदीक करून मोठवाशी करतात. आनी ह्या कॉन्टेम्प्लेटीव प्रेयरांत तो देवाकूच भेट्टालो, भोव पवित्रित्वेक, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक भेट्टालो. आनी त्रित्वेक मागणें केल्या बगोर तो आपलो दीस सुरू करिनासलो. ते पासत बापाची गिरेस्तकाय जिविताची तो आपणायतालो. आनी हे भाशेन करून तो देवाचें उतर पुरगोडटालो. दुसरी वस्त, एक कुरपेन देवाच्या उतराक तो केरीत मोल दितालो, देवाचें उतर शिकतालो. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तें बायगोंत आंतोनी विशीं आमच्यान म्हणूं येता. ताच्या हातांत पुस्तक आहा तें रोजाराचें पुस्तक न्हय, तें पवित्र पुस्तक. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हळ्यार तो सोबदाकूच घेवन आसलो. आनी ते पासत इतलो बरो तो प्रवचन करतालो कित्याक देवाचो सोबद ताच्या जिवितान भितर सरलो. पवित्र आत्म्या उदेशी बाप ताचे कडेन उलयलो, पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरणा दिली आनी जेजूचें उतर तो परगट जालो. ही दुसरी वस्त. तिसरी वस्त म्हळ्यार तो बापाचेंच पदवी आपणायतालो. कित्याक जी ओरचोऱ्यां ताणें केल्यान ती कोणेंच भाग्यवंतान करूंक ना. ताची नामना आख्ख्या संवसाराक पावल्या. हांव केन्नाय म्हणटालो त्या काळार कोकाकोल सगळ्याक पावलें, गरीब देशांनी आनी ग्रेस देशांनी. आफ्रिकेच्या बारीक सुवातीनी लोक कोकाकोल पावले, ते भाशेन सांत आंतोन सगळ्याक पावला. आनी ताची नामना सगळीं जाणात. आनी लिओ 13वो वो आमी लिओ 14वो 13वो ताका म्हणटा द ग्रेट सेंट इन द होल वर्ल्ड. काय बरी उतरां, द ग्रेट सेंट इन द होल वर्ल्ड. श्रेष्ठ भाग्यवंत आख्ख्या संवसाराक. आनी ग्रेगोर नवो पापसाहेब ताका म्हणटा
a wonder worker, a greatest wonder worker in the church. सगळ्यान वरती वरचऱ्यांक करपी पवित्र सभेन तो सांत. आनी ताका देवान किरीत पदव्यो दिल्यात, कित्याक भोव पवित्रित्वे कडेन ज्ञानान मागण्यांतल्यान तो जियेतालो देखून. ते पासत ज्ञानांतल्यान तो मागणें करी, देवाचें उतर आपणाई आनी तें शिकोय. आनी ते पासत ताची जीब आजून जिवी आहा. ताची जीब, ताची कूड उसळ्ळी तेन्ना 32 वर्सांनी आखी कुसली, पूण हें दाळ जिवी आसलें आनी तातूंतली जीब ताजी आसली, तांबडी आसली. इतलें बायगेवन बोवेंतूर म्हणटा ताची जीब आतांच मेला कसो दिसता. 32 वर्सांनी ताची कूड उस्तली, जीब ताजी आसली. आनी आख्ख्या संवसाराक रॅलिक्यो धाडल्यात त्यो ही पार्टीच्यो एक्सकुतीस म्हणजे दाडेचें कात आहा ती रॅलीक आमचे कडेन आहा लागून ती हांगा चल्ली. एर आख्खी कूड ताची आडां आसलीं पूण मांस कुसलेलें, पूण जीब ताजी इपार्थ जिवी कांयच जावंक ना. देखून तो देवाचें उतर हे भाशेन परगोडटालो, देखून ताची जीब तशीच उरली. देखून आमी जिबेचें फेस्त करता फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत. देवाच्या उतराचो भाग्यवंत. आनी दुसरी वस्त, बायगोंत आंतोन ह्या मागण्यांतल्यान देवाकूच आपणायता. आनी आमकां कशें दिसता पयले सुवातेर बायगोंत आंतोन आपल्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री कोत्ताल्यो, त्यो जिविताच्यो मिलाग्री. ताका पात्रोन म्हणटात ऑफ बॅरन विमेन एंड प्रेग्नंट विमेन ऑल्सो. दोनी बॅरन विमेन जिविताचें देणें गो बायलांक मेळोंक ना, ताचे उदेशी मेवता. जिवीत देवा कडसून येता. आनी ओस्तोरी जेन्ना आपल्या कुसव्यान जिवीत संभोयता तेन्ना ती ताचे कडेन मागता जिविताचो सांत. तो जिवीत वाडयतलो सांत. आनी जिवीत दिवपाचें देणें फकत देवाचें. इट्स अ प्रिरॉगेटिव्ह ऑफ गॉड एलोन टू ब्रिंग फोर्थ लायफ. मेन कॅनॉट प्रोड्यूस लायफ, गॉड. सो वी आर कॉल्ड प्रोक्रिएटर्स एंड गॉड इज द क्रिएटर. देवाचे वतीन घोव आनी बायल रचून हाडटात आनी ती रचणेन देवाचो आशिर्वाद ना तें भुरगें धरोना. ते पासत बायगेवंत आंतून जिविताचो देवाचें जिवीत आमचे मदें हाजीर करतलो. दुसरे एक जिविताची वस्त, कोणूय मेलो तो जिवंत करतालो. कितें जेजूनच म्हणलेलें म्हजे फाटल्यान हांवें करूंक ना ते वस्तू लागून तुमी कोत्तल्यात. ताणें केलें. जिवीत मेलोल्यांक जिवीत दिलें. आनी जायतीं जाण मेलोलीं ताच्या हातांतल्यान जिवंत जालीं. मागीर ह्या जिवितांतूच पळोवया घोव बायलांक आपलें जिवीत जेता आसतना आडकोड पडली. एकामेकाक तीं अविस्वासी रावलीं, वो एकामेकाचो खूण केलो, वो एकामेकाक सोडून गेलीं. ताका देव सांगतालो उमकेच कळिना ही घोव बायलां बरे भाशेन जियेनात, तांचें टाव ठेवून जाल्यार तें सारकें कर. एका घोवान बायलेक जिवेशी मारली चिंतून ती दुसऱ्या बराबर भोंवता. बायगोंत हातून तुवें पावलो. रानांत व्हेली तिका आनी सुरी तोपली आनी मेली ती. बायगोंत हातून ताका म्हणूंक लागलो ती विस्वाशी वस्तोरी, तिका तशें फावो न्हय. आतां तूं तुज्या पातकांचें बोगसणें माग आतांच्या आतां आनी हांव तिका जिवी करून तुज्या हातान दिता. हे भशेन. आनी ह्याच जिन्सान ताका भुरग्यांचो मोग आसलो, कित्याक भुरगीं जिविताचें देणें आवय बापाय कडसून ती येतात. भुरगें लासलें, भुरगें मेलें, रोखडोच आहा तुयंतावन मागणें करतालो त्या भुरग्याक नवें जिवीत दितालो. ही प्रिविलेज फकत देवाची, देवानूच तें करूं येता. बायगोंत हातून तो देवाची व्हडपण नियाळटालो देखून हेवूय ताका दिलें. तिसरी वस्त हातूनच देव
पोदवेदार, देव अगणीत, देव सर्व जाणार, सर्व पोदवेदार, सर्व जाणार आनी अगणीत. अगणीत म्हळ्यार कितें? जाका गणीत ना, अगणीत. आनी हे अगणीत म्हळ्यार ताच्यान सगळें करूं येता. आनी तो अगणीत कसो ताका देव आनी सोर जाणार कसो देव ताका सगळें दाखयतालो. ताच्या बापायक कोठींत व्हेलो आनी बापायचेर खूण घाली. बापायन करूंक ना आनी कोणें जिवेशी मारलो आनी बापायच्या दुर्गांत पुरलो. आनी तो मागणें करता आसतना ताच्या दोळ्या मुखार येयलें. इती पयलें वाचप जाणवायची खबर करता. हांव देवा बराबर आसली, सुरवातेकूच जावन आसली. ही देवाची जाणवाय देवान ताकाय दिल्ली. तो हांगा मागणें करता, ताका दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा आपल्या बापायक कोठींत व्हेला आनी ताचेर घराणी घाल्यान. तो भायर सोदता इताल्याक तावन, चलून भायर सोदता. अकस्मात पुर्तुगालाक, लिस्बोआक कोर्टांत उबो जाता टाट करून. ही देवाची पदवी, सोर पदवेदार, सोर जाणार ताका दाखयलें. आनी थंय गेलो आनी ऑब्जेक्शन घालें आनी सांगलें म्हज्या बापायन ताका मारूंक ना. सगळीं थोटाकलीं, थंय तावन कसो पावलो? आनी बापायन कांय सांगूंक ना ताका. ताणें सांगलें मेल्ल्याची कूड हांगा हाडात. हांगा कोट सगळीं घुस्पलीं, हांगा हाड मेल्ल्याची कूड. तो तरणाटो मेला, जिवो मारला, क्रीम केल्या, ताची कूड हांगा हाड. हाडली म्हणटूच ताणें ते तरणाट्याक कुटयलो आनी सांग तुका कोणें मारला. आनी ताणें तो कोणी आसलो तो थंय आसलो, आणी म्हाका जिवेशी मारून ह्या मनशाच्या राजांगणान पुरला. आतां ताका सांगलें वच तूं फोंडांत. आनी ताका सांगलें व्हरोन पुरात ताका शिमितोरीन. ताका जिवो दवरूंक ना ताणें, पुरात ताका. आनीक हे भाशेन दाखयलें आपलो बापूय इनोसेंट. म्हज्या बापायन ती कोण करूंक ना. हें कशें? देवान ताका जाणवाय दिली, देवान ताका पदवी दिली आनी थंय तावन तो हांगा पावलो. ही ती ताची पदवी, ही ती ताची जाणवाय. देवाकूच आजीर कोत्तलो भाग्यवंत. मागीर बापा भाशेन काकलुत्सार. ही वॉज कंपॅशनेट एज द फादर. लूक 26 36वी ओळ म्हणटा, किरीत भाशेन ती अशें म्हणटा, बी मर्सिफूल एज युअर फादर इज मर्सिफूल. काकलूत दाखोवपाक पयलो आसलो. कोणूय कितें तरी ताका सांगूंक येता, रोखडोच काकूत दाखय. बापाचो गूण तो गूण आपणायलो ताणें. आनी देखूनच सगळीं ओरचोऱ्यां ताणें हे पदवेन केली, बापाची पदवी. मागीर ताका जायते दुस्मान आसले आनी ते कोण? तो शिकोवण दितालो ताचेर आड. तो शिकोवण दिता आड आनी मुळी तो सारकी शिकोवण दिना. आनी ताका बायगून हातून म्हळ्यार हॅमर ऑफ द हेरेटिक्स. हॅमर, मोडतेल, तुत्यो. जो तुत्यो घेवन तांकां तो धाडायतलो इंटेलॅक्च्युअली. आनी तांकां ताणें काबार केलें. ही जाणवाय देवानूच ताका दिली. ही भाशेन आमचो बागयोन हातून. आनी देखूनच आय डे टू से सेंट एंटनी ऑफ सियोली इतल्यो मिलाग्री करून ताणें आमकां दाखयल्यो. येता आसतनाच मिलाग, इगोर्ज बांदता आसतनाच मिलाग. आनी त्या भायर सगळ्यो मिलाग्री कित्याक? ते भोव पवित्रित्वेचें जिवीत ताणें आपणायलें देखून. भोव पवित्रित्वेक ताणें मान दिलो देखून. भोव पवित्रित्वे भाशेन जिविताची राखण केली देखून आनी जिवीत सांबाळलें देखून. हो तो आमचो भाग्यवंत हातून आज खुशाल जाता. आनी ताका आमी किरीत भाशेन दिन वाचता ताच्या उरचोऱ्यां पासत. ते पासत आमी 2 व्हडले स्टॅच्यू घेतल्यात भाग्यवंत हातूनीचे. स्वरूप धरून आहा तो आनी बाळोक जेजू आहा तो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी त्या पुस्तकार बसयलेलो आहा. देवूच ताच्या
जिवितांत आसा आनी पवित्र आत्मो ताका प्रेरणा दिता आनी हे त्रित्वेचें जिवीत तो जियेता आनी तो तरी मिलाग्री कोत्ता हे त्रित्वेचें जिवीत ताणें आपणें ते पासत सगळे म्हणटात द ग्रेटेस्ट सेंट, द मोस्ट पावरफुल सेंट, द सेंट who was given all the powers. He is the saint of the impossible. हे त्रित्वेचें जिवीत ताणें आपणायलें देखून मोगाळ बामणीनो आमी ताची भोक्ती करूंक येता. आयज त्रित्वेचें जिवीत आनी ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार पडटा. त्रित्वे एकूच, ते एक जोण एक देव अशें आमी म्हणटा आनी ते पासत हें त्रित्वेचें जिवीत आमी खंयूय वचों जितले पावट आमी कुर्साची कुरू कोत्ता तितले पावटी भोव पवित्र त्रित्वेक आपणायता आनी आमच्या जिवितांत कितें तरी आयलें रोखडेंच आमी कुर्साची कुरू कोत्ता आनी भोव पवित्र त्रित्वेक आमकां आदार दी म्हूण मागता. जावं दुयेंस पिडा आयली, जावं अदृश्ट आयलें, जावं नवश्ट आयलें, जावं आमची ओस शेणली, ताका आमी आपयता. तर हें त्रित्वेचें जिवीत आमी आपणावया आनी जे भशेन भाग्योंत आंतोन देवाचें जिवीत अगणीत, जाका गणीत ना, ताचे भशेन तो सोर पदवेदार आनी सोर जाणार हें आमकां आज मेवता. जेजूच आज आमकां आपल्या शुभ वर्तमानान सांगता, बाप, पूत आनी आपूण तेगूय आमी आसतल्यो आनी तेगांयच्या आसण्या दिशी आमचें जिवीत पवित्र जातलें. भायगोंत आंतोनीचें नांव म्हणल्यार आंतोन म्हणल्यार प्रायसलेस, जाचें मोल करूंक जायना. इतलो व्हड तो, ताचें मोल कोणाच्यानूच करूंक जायना. ते पासत त्रित्वेन हाडलोली अत्मिकताय तो आमकां आज दाखयता. आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू जायना तेन्ना पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारता भायगोंत आंतोनीची मजत घेवन आनी त्रित्वेचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आनी त्रित्वेचें एकवटाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आज दोनयांचो दीस म्हणटोच आमी आमचो बाबार्थ उच्चारुया. सत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सुरगार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोलो, आंकवार बरे तावन जल्मलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बामणीनो आमची ते सवां ह्या वेळार देवा मर्यान उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भोव पवित्र त्रित्वेचे देखीन पोरजे मोदें सहभागेलीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारान नागरिकाचें बरेपण पळोवन आनी धर्माचो वेगळोचार करिनासतना सगळ्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी जोण एकल्यान दर दिसा भोव पवित्र त्रित्वेची ओळखीन आनी मोगान वाडोवन आनी एकवटान जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तुज्या व्हडा मोगान
ह्या पोरबेच्या मिसा भेटेंत इंतेसांव भेटयतल्या क्लायव्ह आनी सिडेल डिसोजा तांकां बागियोंत आंतोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक घालती बापा. बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची इतेसवां स्विकार कर. आमी आज जायतीं इतेसां घेवन आयल्यात तिवूय तूं स्विकार कर आनी बायग्योंत आंतोनीचे मोजोतीन आमकां तुजी कृपा दिवन पवित्रित्वेचे आत्मिकतायेन आमकां वाडोय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C11 पेज 32. भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव कोनवळ्या बापा बायग्योन तांतुनीचे पोरबे सुमयार तुझे नांव वाखाणूंक आनी तुका दिन वासूंक इंदाना तुजे वेदेचेर आमी दवरता. तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन न्हूच आमची दाना पूण आमकांच बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत पवित्रित्वेच्या भोक्तीन भर
या आमी तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित बापा सूर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा सूर कडे आनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या एकल्याच पुतानी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पूर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोड न्हय बोगोर एका देव सोयबाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी ती बावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासतली मोहिमा कालतीपणी ओळखून घेता. कोऱ्या आनी सासनाच्या देवा एक एकल्या जोणांचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकूच सैम आनी संवसारी मोहिमा वडून तुका आमी पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता. हीच मोहिमा वाकांडून देवदूत आनी सर्गींचे सोलदळबार एकाच ताल्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बोल्या दुल्या तुझ्या वैभवा. उंचोगी तुका सोयजो उंचोगी तुका सोयजो. सर्वेस्पराची नावी येता ताकासू. सर्वेस्पराची नावी येता ताकासू. उंचोगी तुका सोयजो उंचोगी तुका सोयजो. बापा खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. म्हज्या उगडासा कोरात.
भावार्थाचो गूट पोरगो तुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेव आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय आवा समेस्तांची आयच्या दिसा आमच्या आस्कारेच्या पोरवे समयार हांगासर वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो निर्मूळ पोथी बायगोन जुजे बायगोंद आर्कांज मिंगेल बायगोन दोर्नदूत आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस बायगोंद आंतोन आमचो आस्कारी बायगोंद जुजेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनोर जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टा कोती नोंदलोल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनाने वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडमोणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घेवून गावुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवूं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवळ सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवळ दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटय स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वामियाची शांती सोदांक काल तुमचे सोवे आसूं आतां आमी एकामेकाक मायमोगान क्रिस्ताची शांती दिवया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काडटा आमची काकलूत गो काकलूत गो काकलूत गो देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काडटा आमची काकलूत गो काकलूत गो काकलूत
ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our ushers, the confraria members, I ask them to take special note of this, to supervise and to check who is coming and who is infiltrating during the distribution of communion. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D24 पेज 60.
उबी रावया. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. ह्या सोर्गींच्या पोसणांचे गोठायेन जेजू सवें पवित्र आत्मे वरवीं सगल्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुमकां ते कांय जाणांक आनी मोहिमा दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. मोगाळ बामणीनो, म्हज्या नांवान पातकुराच्या नांवान फादर हायसीन ताच्या नांवान आमचो हांगासर डिकन नॉयल आहा ताच्या नांवान आमच्या सिस्टरींच्या नांवान आमच्या PPC वांगड्यांच्या नांवान कॉन्फ्ररीच्या नांवान आनी हांगा फादर रोमियो मोंतेर आयिल्लो आहा मिसाची भेट करूंक फेस्ताची ताच्याय नांवान फादर मारियान प्रोइन्स गोंयस प्रोइन्स आहा ताच्याय नांवान आमी तुमकां सगल्यांक ही बायग्योन आंतोनी आमच्या आस्क्याऱ्याची परब बोरी हांव येता. देवान ताचे उदेशी आमचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण करीत भाशेन मागता. एरांक दिनवासना यादी पयली सुवातेर हांवें सुरवातेक सांगलां आमची MLA आहा श्रीमती डिलायला सिओलींची आनी आमचो कलांगूटचो MLA आहा मायकल लोबो. तांकां आमचे करीत दिनवास. कितेंय तांचे कडेन उपकार मागलो जाल्यार रोकडींच तयार आहात आनी रोकडींच येतात. आमच्या सिओल्यान जायतीं कोपेलां बांदूंक ताणें आदार दिला. आमचे सगळे वाड्यांतले कोपेलां बांदूंक सोदतात ते तांचे कडेन वेतात. सो तीं व्हडे खुशेन व्हडा मोगान तीं कोपेलां बांदतात. आनी ताचे भायर आनी कितें तरी हांवें मागलें जावन ती जावन तो दोगांय कित्याक म्हणटा आमी दोगांय बाराबर वावुरतात. आनीक कसली आमचे प्रॉब्लेम आहात रोखडींच येतात. हांव तांकां करीत भाशेन दिन वाचतां आनी तांचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर दुयेचेर आनी पुताचेर आपलो आशिर्वाद वतो म्हूण मागता. आनी सगली सेवा ती कोत्तात ती आमी वाखाणटा आनी सेवेचेरूय तांचो देवाचो आशिर्वाद मागता. आज ग्राउंडार 5:30 दिसतना ना 4:30 वाजता मॅच आहा. FC सिओलीम जायत्या वर्सांनी ती FC रिवायव जाल्या आनी सेजा एकेडमी हांव तुमचे कडेन मागता ती गेम पळोवंक तुमी आज ग्राउंडार आमच्या येवचें. कोणाक तरी मिसां भेटोवची खुशी आहा आनी गोरजेक डोनेशन दिवपाची खुशी आहा तुमी आमच्या ऑफिसांत वचचें. मिसा उपरांत सोवेन्यर रूम उक्तो आसतलो थंय धर्मीक वस्तू विकल्यो मेळटात तुमी वेचें. पुर्वे सुमार तियात्र आसतलो सांजे संवसारांत आसतना बरोयनारान डायरेक्टर प्रिन्स जेकब हो तियात्र जातलो 7:15 आज आमच्या इगोजेच्या कांपाउंडार. तिकेट्यो इगोजेच्या आदारार आमच्यो 2 भयण्यो बसून आहात तांचे कडल्यान घेयात. फुडल्या सोनवारा दीस सांजे 5:30 वाजताच्या मिसाची मांडावळ करून बायगोन फ्रांसीस शावेर केरे इंग्लीश भाशेन मीस 7 वाजता. जुनाचे 22व्या फुडल्या आयतारा दीस जेजूच्या भोवपवीत कुडी रोगताची दोबाजीक परब 6:30 मीस बायगोंत लॉरेन्स एक पोर्तावाडो ऑर्गनायज करूंक 8 वाजता दोबाजीक मीस सांतीस साक्रामेंत हाची कॉन्फ्रेरेचे वांगडे आनी त्या मिसा उपरांत पुरसां हें फेस्त आमच्या कॉन्फ्रारीचें फेस्त. तांची कॉन्फ्रार सांतीसिमो साक्रामेंतो इस्वास रिउनिदस. सो सगल्या कॉन्फ्रारी कडेन मागता ह्या फेस्ताक आनी आयज लागून तेणी सगल्यांनी बरे भशेन वांटो घेवंक. फुडल्या आयताराक आमची दोतोन सुरू जाता आनी ही दोतोनीच्या भुरग्यांचे मीस 9:15 आनी मिसा उपरांत देव संदेशकारान ताका क्लासरूम दाखयतली आनी कितें गरजेचें सांगचें आहा तें जातलें. सदांच 9:15 भुरग्यांचे मीस आनी मिसा आदी दोतोन. ह्या म्हयन्याच्या
24 मुंगडारा दीस बायगन जुआंव बावतिस्ताची परब आनी आमच्या इगोर्जेच्या सामकाराक ती सांजुआंची समती व्हडलो दबाजो कोत्ता संस्कृतीक दबाजो ताका लागून 4:30 मीस मुंगडार देखून हांवें काडलां कित्याक कशेंय मीस जावचें ना पूण ताचे बदलीक मीस आनीक चड वयला 5:30 पयलें मीस दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन तिसरें 8 आनी चवथें 9:30 हांव तरी चिल्लां एक मीस घालता दुसरें कित्याक इतलो लोक येता मागीर तांकां मीस आसचें ना देखून तुमी नोंद करचें त्या मुंगडारा दीस 24 हांगा सांजेच्या मिसांत वांटो घेवंक तुमी येवचें न्हय कालच्या उदारपणा पासून आमचो सावंड आज बरो जाला कालतान आमचो सावंड इंजिनियर पार्राचो एंड्रू तो बाबडो त्या दिसाक एक दीस करून गेला 2 डांग गेला तो आनी राती 11 जातूच गेला इतलो बरो सावंड सिस्टम ताका इक्विलायझर घाला तेणें आनी ते पासून तो बरो येता हांव खुशाल आज ओ इतलो बरो सावंड सिस्टम जाला म्हण आमच्यो 2 केरीत इमाज्यो आमी हाडल्यात बायगोंत आंतोनीचे स्वरूप घेवन त्यो कित्याक लोक तसले सोदता सिओलीचो सांतांतून जाय म्हणटा सिओलीचो दुसरो नाका म्हणटा आमकां म्हज्यान कांय करूंक जायना सो हांवें त्यो ऑर्डर केल्यात आनी धाकल्योय ऑर्डर केल्यात म्हाका दिसता त्यो सोंपल्यो पूण एका सुमनान 100 तयार जातात त्यो कित्याक त्यो मोडटात इतल्यो डेलिकेट बरे दिसतात ते धाकटुले म्हाका दिसता आयज सोंपले ते आफ्टर एवरी वीक 100 इमेजीस हा ब्रॉट ह्यो धाकल्यो मागीर व्हडल्यो मागीर येतल्यो त्यो तुमच्या ऑल्टरान त्यो नोव्हेंबरांत येतल्यो कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटात कोत्ता आसतना मोडटात ते पासत त्यो तुमकां मेवतल्यो कोणेंय बोबाड करचो न्हय तुवें आमच्या सोविनर्सो मेवतलें सगल्यान सांतांतून सगलें दितलो आज कितलीं जाणां तुमी भायर आमकां कांपावंडान भायर फूल पावस पडला आनी हांवें सांतांतून मागता मिसाच्या वेळार पावस घालिना आहा मागीर खंयच्या वखदार रातभर पडला पूण घालूंक ना ताणें तुमकां बरे भशेन वांटो घेवंक तर बरे भशेन वचात बायगेन तातुनीचे आशिर्वाद घेवन वचात उमाव हे पर्यंत जातलो तुमी नवी आयल्यान तांकां भायल्यान कंपाउंडान तर आहा फुडें जायतो लोक तांकां हे 2 इमाजी दवरलेली आहात थंय वसात तुमी हांगा भितर येनाकात भितर हिंगा कुमिनांव दितात थंयसर एक मुर्ती आनी उमा घेवन तुमी सायडीच्या दारान भितरली आनी मदेकोत आनीक एक इमाज दवरतली थंय वचून तुमी त्या दारान बसचें खंयच्या सायडीच्या पूण फासाद आहा ते वाटेन हो लोक हे वाटेन येता हांगा पळय लोक आहा आनी सिस्टरी बी आहात तांकां ती इमाज भायल्यान आहा ती दवरल्या उमांक घेवंक आनी हे भशेन आमची सगळी बंदोबस्त आमी केल्या तुमी बरे भशेन तातूंत वांटो घेतलो म्हणून आमी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं सोरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा आमी शेवटाक गायन करूया भाग्योंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा
नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बायग्यो तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दया ओर चोरयांच्या बागयोन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनंती कोर. आमेन. आमी शॉर्टाक गायन करूया. U25 पेज 243. तुझ्या